Top 10 brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. परत आतंकी हल्लो केल्यार पाकिस्तानाक आमच्या पद्धतीन जाप. ऑपरेशन सिंदूर हे आतंकवादा आड न्यू नॉर्मल. प्रधानमंत्री मोदी आदमपूर एअर बेजार मेळो जवानांक. शिरगांव चेंगराचेंगरीन दोळे उक्ते केले. मोठे गर्देचे जात्रां खातीर ह्यान फुडें एसओपी नोडल अधिकारी नेमतले. संबंधित अधिकाऱ्यांक शो कॉज नोटीस. मुख्यमंत्र्याची माहिती. गोंयांत न्यूक्लियर प्लांट घालपाविशीं केंद्रीय मंत्री खट्टराच्या प्रस्तावा आड विरोधक आक्रमक. गोंयच्या जमनीचेर दायजाचेर हल्लो. विरोधक म्हणटा प्लांट नाकाच. कर्नाटकान म्हादयचें उदक व्हेल्यार म्हादय अभयारण्याचेर परिणाम. गोंयचेर तितलोसो ना. एनआयओचो रिपोर्ट. आरजीपी म्हणटा म्हादय व्हरूंक डबल इंजिनाचो सिस्टमॅटीक प्लॅन. ईडीन गोंयच्या एक्सायजाची चवकशी करची. 600 ते 700 कोटींची सोऱ्याची तस्करी. पत्रादेवी सोरो आडायलो म्हूण अधिकाऱ्याक ट्रान्स्फर. ट्रेडर पावले कमिशनराकडे. दाबोळी विमानतळा लागसार फ्लायओव्हराच्या 17 खांब्यांची उंचाय कमी. नौदळाचे हरकती उपरांत हायवे ऑथॉरिटी बदलता प्लान. उंचायेचो विमानाक धोको म्हूण हरकत. गोंयचे वेधशाळेन पावसाचो अलर्ट 2 दिसांनी वाडयलो. 16 माया मेरेन अलर्ट. मान्सून अंदमानात सक्रिय. 1 जून केरळ, 5 जूनाक गोंयांत. हवामान खात्याचो अदमास. पहलगाम हल्ल्यांतलो आतंकवादी शाहीद कुट्टे सयत 3 जाणांक मारले. शोपियानात सुरक्षा दळांची मोठी कारवाय. जम्मूत ड्रोन दिसले. सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट. परिस्थिती मतीत धरून इंडिगो आणि एअर इंडियान उत्तरी अस्तंत भारतात कितलेशाच रुटांचेर आणि विमानतळांचेर फ्लायट्स दवरल्यो बंद. सध्या पाकव्याप्त काश्मीर होच मुद्दो. पाकिस्तान आतंकवादाक तेको दिवप बंद करीमेरेन इंडस न्हंय कबलात स्थगितूच. विदेश वेव्हार मंत्रालयान केले स्पश्ट.